मिरग तेंकलो तरी गरमी कमी जावपाची चिन्नां दिसनात। गरमी वाडटकीच आंगावेल्यान घाम गळपाक लागलो आनी कालोर सोंसूं नजो जालो। काय दर एकल्यान थंडगार उदकांत न्हांवचें अशें दिसता। अशा वेळार चडशा जाणांची पावलां न्हंयो, बांद आनी हेर उदका स्तोत्रांचेर वळटात। फाटल्या बऱ्याच दिसांच्यान गरमी सोंसूं नजो जाल्ल्यान दिवचल म्हालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या उदका स्तोत्रांचेर सध्या न्हांवपाक गर्दी जाता। फाटल्या कांय वर्सांच्यान पर्यटना खातीर फामाद आशिल्ल्या साळांतल्या बांदाचेर न्हांवपाक गर्दी जाता। हो बांद तर चडशा जाणांक आकर्शीत करता। हेर कांय वाठारांतय तरणाटे न्हांवपाचो घोस्त काडटना दिसून येतात। आम्ही एव्हरी इयर येता हांगासर जेवण घेवन आनी आमचो प्लेस लायक न्हांवपाक चड बागान सुनयल्या उदक क्लीन आसा हांगासर आनी आमकां लायक आमी फॅमिली येयल्या फ्रेंड सर्कल येयल्या। हांव फर्स्ट टायम हांगासर येयला कालागुसान सालान सेम आनी मागीर पळय आमी एन्जॉय करून आमचे एवरी टायम आमी पिकनिकेक आमचो स्पॉट होच आनी चड आतां ही फावटी गोंयांत चड गरमी जाल्या म्हणून आनी आमी दोन फावटी वयता।